सोमारा मुरगांवचे नगराध्यक्ष कृतेश गांवकरान सुमार 300 कार्यकर्त्यांसयत भाजपांत प्रवेश घेतलो। भाजपाच्या बऱ्या कारकिर्दी खातीर आपणे भाजपांत प्रवेश घेतला म्हण माहिती कृतेश गांवकरान दिल्या। आरडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस। जॉईन जावपाक विशय म्हणल्यार डेव्हलपमेंट। हांवें पळयलां की लास्ट आतां हांव 15 वर्सांनी पॉलिटिक्सान आसा आनी ह्या दिसांनी पळय जेन्ना BJP पावरान आयली तेन्ना पळयलां हांवें की कितलीशी गोंयाकच न्ही ऑल ओव्हर इंडियाक डेव्हलपमेंट जायत आसा आनी स्पेशली आमकां वास्कोक जरी हांव एज अ चेअरपर्सन म्हाका कितलेशे फंड्स दिल्ले आसात डेव्हलपमेंटाक आनी म्हाजे सगळे कार्यकर्ते आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी सांगलें म्हाका की आमकां आतां BJP जॉयन जावपाक जाय। आमी जरी इलेक्शनाक रावता जाल्यार आमच्या कार्यकर्त्यां खातीर रावता, आमच्या लोकांच्या खातीर रावता, समाजा खातीर रावता आनी तेंनी ते कितें सांगता तें आमी आयकुपाची गरज आसता। कित्याक आफ्टर ऑल वी आर लिडर्स ऑफ पीपल म्हणटकीर तेंच्या खातीर तेंचे आयकून हांवें आयज एक स्टेप घेतले आसा BJPन एंट्री करपाची आनी आयज हांवें एंट्री घेतली। कितें कंडिशन कितें डिमांड्स कितें आहा तुमचे? माझे डिमांड्स काय ना, अनकंडिशनली हांव जॉईन जालो। किती लोक आले तुमच्या? माझ्या बरोबर अराउंड 300 पीपल आसा।